सोपून गेल्लेल्या निकलाव आंतोनियो फेर्नांडीस हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास आयज आमी करता. ताचे खातीर हें मीस भेटयलां. ताचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आयज काजाराचें वरोस समरमता कॉनी आनी रेश्मा फेर्नांडीस. तेच भाशेन रेश्मा फेर्नांडीस आपलो आयज जल्म दिसूय समरमता. ह्या दोनूय समरमणी खातीर हें मीस भेटयलां. तेच भाशेन तांचे खातीर कॉनी आनी रेश्मा हांच्या एकवटा खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून ती सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा दयाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं निकलाव तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्ले पातकांचें भोगसणें दी. तुका सगुनायन ओळखून आनी रूप रूप भोगून सासनाक तो बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. उपदेशाच्या पुस्तका वेले वाचप. पोलकेपणाचे पोलकेपण म्हणटा उपदेशीक. पोलकेपणाचे पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदा दांपून उमेद वावरून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनी दुसरी पिटका येता, पूण प्रितूम सदांच तशी उरता. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर बेगीन धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दोखिनेक मारता आनी उपरांत ओतोरीक वेता. तो पोत्तून पोत्तून घुंवता आनी नव्यान घुंवूंक वेता. सगल्यो नदी दर्यान वेतात, पूण दर्या केन्नाच भरोन ना. आनी तोरी धांवता थंय नदी धांवून धांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दितात. खंयचेच मनशान म्हणून नजो पळोवन पळोवन दोळे उबोनात, आयकून आयकून कान वाजेनात. कितें आदीं आसलें तशें पोत्तून जातलें, कितें केल्लें तें. नव्यान कोत्तलीं, सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता.
जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडलेल्यांचो उगडास मात उरो ना. तेच परी फुडल्या काळाच्या मनशांक येता वर्साचो उगडास उरचो ना. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंक दी. सर्वेस्परा पिमकेच्या पिमकेक तूंच आमचो आसरो. म्हणुया, सर्वेस्परा पिमकेचे पिमकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चलत पोत्तून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पाल सोडून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार नजर 1000 वर्सां. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेच्या पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उत्तेच्या वेळान सोंपोन कशें फुटल्या तोंडा वरी मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किलोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणटूच बावून सुकता. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचो दीस कितलो थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजान मेळटली जाणवाय. पोत्तून हे सर्वेस्परा केन्ना पुर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उदेता तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासो अशें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर दिवं. आमच्या हाताचो वावर सुफल कोर. पळय, आमच्या हाताचो वावर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे विशीं. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोड उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोड म्हणूंक लागलो, जुआंव, ताचे शींच हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका काशाक पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेरोड हो पातशाय जेन्ना जेजू जल्माक आयलोलो तेन्ना सावन आमी आयकता की तो ताच्या जिवाच्या फाटल्यान आसा. ताका जेजू कोण तो जाणा जावंक जाय आसा आनी ताका तो मारूंक तो आशितालो. आयच्या शुभ वर्तमानान तेंच आमी आयकता. घोडेक ताका मारूंक उडयतलो ती खबर न्हय, पूण जेजू कोण ही आशा ताच्या मनांत आसली. ताका जाणा जावंक जाय आसलें जेजू कोण. आमकां खबर ना ताच्या मनांत कितें घडटालें तें,
पूण ही आशा जे कोणाक आसा तांकां जेजू भेट दिता ही आमकां खात्री आसा. म्हाका तर जेजूक पळोवंक जाय आनी हांव दीस आनी रात हेंच चिंता जेजू खंय आसा, जेजू म्हज्या जिवितांत आसा काय, जेजू म्हज्या सांगाता आसा काय. ह्या प्रश्नांक हांव जबाब दिवंक प्रयत्न करतां जाल्यार जेजू म्हाका मेळटा. ही खात्री आमकां आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोडोसो वेळ घेवया आमचे दोळे धांपूया. ह्या संवसारांत आमी चिंतुया, ह्या संवसारांत हांव ना. हांव नासून पासून हो संवसार आजून पासून चलता. म्हज्या विणे ह्या संवसारांत सगळें आसा तशें घडटा. जो लोक आपल्या कामाक वेतालो तो लोक आपल्या कामाक वेता. म्हजी भुरगीं घोडेक हांव नासून पासून आपलें काम करतात. म्हजें घर चलता, म्हजें काम चलता. घोडेक हांव ऑफिसांत वेताली, पूण म्हज्या विणे घोडेक आनी कोण कामाक वेता. तर हांव आसा वो ना, म्हजें काम हांव म्हज्या सरभोंवतणी लोक आपलें जिवीत चालूच दवरता. आतां दोळे उगडुया. हांव ह्या संवसारांत आसा वो ना हाचेर कांयच धरलेलें ना. कित्याक आमकां पयलें वाचप सांगता उपदेशाच्या पुस्तकावेलें, पोळक्याचें पोळकेपण, वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज. हांव आसा वो ना हाचेर कांयच धरलेलें ना. हो संवसार चालूच व्हरता. पूण जेन्ना आतां आमी ह्या संवसारांत आसा, आमच्यान बरें करूंक जाता. तें बरें करूंक कडेन तुमच्या मनांत जाल्लें आसतलें, म्हजीं भुरगीं आसात, म्हजो घोव आसा, म्हजी बायल आसा, ती म्हज्या विणे कितें करतलीं काय, हे प्रश्न आमच्या मनांत आयले आसतले. तेन्ना घोडेक आमचें जिवीत अर्था बरीत जाता. वय वो ना? आमचें जिवीत अर्था बरीत जाता जेन्ना आमी आमच्या घोवाचें, आमच्या बायलेचें, आमच्या भुरग्यांचें आमी चिंतता. तर हेंच करूंक आयज वावरुया. जायते फावटी आमी हें सोडून दिता. आमचें जिवीत अर्था बरीत करूंक आमी वावरूंक परस. आनी कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत अर्था बरीत करतले काय, जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवप. कित्याक जशें हेरोड जेजूक पळोवंक आशितालो, तेच भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घालूंक आशेवंक गरज. तेन्नाच की आमचें जिवीत अर्था बरीत जातलें. हें करून ह्या मिसांत आमकां बोड मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका देन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक चोय.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्तारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक वेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिबोण जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक चोय म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं सासणाच्या देवाक आमच्या बापा तुज्या पुता निकलावाचेर तुजो सासणाचो स्वाड फांकलो तर सासणाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोणवालायेन जेन्ना पातकांक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्ल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तो आमकां आपयताय ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती पृथ्वीर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय उंचर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खुश म्हणून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबार्थाचो गोठ गोठुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंदी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारगोर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या चांकरा निकलावाची काकूत ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीक मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन दोर मृता आनी सोरकांनी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांडीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार त्या करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशा नोतरायता तर आमकां तुजे उदार प्रकृतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय त्या राजकी भोगवी आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया क्रिस्ताची शांती देवाचे शरीर ही देवाची शीर संवसाराचे पाप काडटा ती शेरेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुभागी थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकात्रान म्हाका
घेवया. बापा भोव कोनवाल्या नवे घोटायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादोशी केले. ह्या देण्या पासत तुका देंवासून निटलाव आमच्या बाबाक सर्व पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासणाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सोर पृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान